नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कोविडाच्या नव्या ल्हार नजरे मुखार दवरून केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण आज राज्यांत मॉक ड्रील फिजिकल न्ही, तो डेटाबेज आसतलो म्हणून आरोग्य खात्याचो स्टेट सर्वेलन्स ऑफिसर सांगता. कोविडाचेर उपचार करपी सरकारी आनी प्रायवेट हॉस्पिटलां खात्याक तांचे कडेन कितलो स्टाफ, मशिनरी आसा ताचो डाटा दितले. केंद्राच्या पोर्टलाचेर सांजे मेरेन डाटा अपलोड. चीन आणि लागसारच्या देशांनी कोविड परत पातळटा आसतना संवसार क्रिसमस आणि इयर एंड सेलिब्रेशन मुडार. कोविड प्रतिबंध आणि उपचाराचे नजरेन तयारी म्हणून हॉस्पिटलांचे ताकीचो डाटा एकठांय करून कागदी चित्र सध्या मोदी सरकार क्लियर करून घेता. हे फाटभुंयेर केंद्रान सगळ्या राज्यांक मंगळारा मॉक ड्रील करपाक सांगला. मात हे मॉक ड्रील फिजिकल न्ही, फक्त डाटाबेस करपाचे. सांजे मेरेन सगळ्या सरकारी आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचो डाटा केंद्राचे पोर्टलार. की हो जो मॉक ड्रील असतो हो डेटा बेस्ड मॉक ड्रील असतलो. ताका एक फॉर्मॅट दिल्लो आसा मिनिस्ट्रीन आणि तो फॉर्मॅटा प्रमाणे तांकां तो डेटा जाय पडटलो फाल्यां पर्यंत, फाल्यां सांजचे पर्यंत. सो आमी प्रत्येक फॅसिलिटी जी आमची गोवा स्टेटीन आसा, इन्क्लुडींग प्रायवेट प्लस गव्हर्मेंट, प्रत्येक हॉस्पिटला कडल्यान आमकां तो डेटा जाय पडटलो. म्हणल्यार तेंची कितें स्ट्रेंथ कितें आसा, कितले डॉक्टर्स आसा, कितले स्टाफ नर्स आसा, कितले तेंची पॅरामेडिक्स आसा, MTS आसा, सगळे जो डेटा आसा. परत कितली बेड्स आसा, ओके. परत जर तेंची लॅब आसा जाल्यार लॅबाचो कितें सिच्युएशन आसा, तेणी आतां वेदर दे आर इक्विप्ड टू मॅनेज द कोवीड सिच्युएशन, असो भरपूर डेटा आसा. सो दॅट डेटा वील बी कलेक्टेड आणि ऑलरेडी आमी तो फॉर्मॅट प्रत्येक हॉस्पिटलाक धाडिल्लो आसा. ताका एक पोर्टल केला, कोवीड इंडिया पोर्टल म्हणून आसा. सो वी हॅव लॉगिन्स, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन्स फॉर बोथ डिस्ट्रिक्ट आणि फॉर स्टेट आमकां लॉगिन आसता. सो त्या लॉगिन प्रमाणे आमी डेटा घालतले तेच्या भितर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. टॅक्सीवाल्यांच्यो राजकारण्यांनी वोट बँको केल्यो म्हूण टॅक्सीवाले ॲपाचे उक्ते वेवस्थेंत येवंक सोदिनात. थोडे माफिया जाल्यात. सरकार ॲपाचेर ठाम सिजना प्रमाण डायनेमीक प्रायसींग करूं येता. आसा ते मेंबर जायना जाल्यार नवे टॅक्सीवाले येतले. टॅक्सीवाले मिटर वापरिनात. थळाव्याच्योच टॅक्सी ही दादागिरी चलची ना. परमिटां रद्द जातली. 5 जानेर मेरेन सगळें तयार. प्रायवेट बसी घेवन भौशीक ट्रान्सपोर्ट जाग्यार घालतले. येरादारी मंत्री माविन हेड ऑन आसता. स्टेक होल्डर म्हणे आमी म्हणटा ट्युरिजमाचे सगळ्यान व्हडले कोण जाल्यार हांव समजता टॅक्सीवाले. आतां इतले सगळे जाल्ले आसतना आदलो काळ असो आसलो, हांव तांकां दोश दिवपाक सोदना. हांव दोश जाय जाल्यार आमचे गोंयचे पॉलिटिशियनांक दिता, कित्याक तेणी ताका एक प्रोटेक्शनिस्ट एटमॉस्फियर दिलो. तांकां रॉंग करपा खातीर प्रोटेक्शन दिलें. आतां फॉर एग्जाम्पल एकूच उदाहरण दिता. वार्का, बाणाले, मागीर हिंगा कोलवा एप बेस्ड टॅक्सी येवपा जायना म्हणटा ते. थिंगा आसा तेच टॅक्सीन बसपा जाय. आमचे दुसरे कोणूय गोंयकार सुद्दां गेल्यार टॅक्सी पंचर करून दवरता, म्हणजे गाडी पंचर करून दवरता. ही स्थिती, ही परिस्थिती थोडे पॉलिटिशियनाची म्हणणी अशी आसली. कांदोली आसूं, मागीर आमचे कलंगूट आसूं, थिंगा वचप ना. एप बेस्ड टॅक्सी येवपा जायना, आमच्योच टॅक्सी घेवपा जाय. कोण मारगांव रेल्वे स्टेशनार सांगता हिंगा कशी ती टॅक्सी आमी येवपा दिवपा ना. अशे वेगळे वेगळे कडेन गोंयान एक आयलंडींग कशें करून दवरलें. म्हणजे कितें, तांकां सुदार हाडलोच नाका. थिंगा भाडे मेळटा ते थोडेशे, म्हणजे इट ऑपरेट्स लायक अ माफिया. म्हणून हांवें ते शब्द माफिया म्हणून जायते जाणां तांकां वायट दिसलें. सगळे जाण माफिया न्हू. 90% बरे आसा, हे 10% सगळ्यांचें नांव वगडायता. एक आहा मोपा एअरपोर्ट, एक प्रायवेट सेक्टर एलॉंग वीथ द गव्हर्मेंट एक नवीन एअरपोर्ट येयल्लो आसा. नवीन एअरपोर्ट येता तेन्ना आमी सगळे थिंगा एक नवीन बरे गूड प्रॅक्टिसीस ऑफ ऑपरेशन आमी एडॉप्ट करपाक सोदता. आनी हें सांगतना जो कोण पॅसेंजर येता ताका थिंगा ते बुकींग करता तेन्ना टॅक्सी ऑटोमॅटीक इट वील बी रेजिस्टर्ड ऑन द एप. आतां ताका चॉयस आसतलो वेदर ही गोज टू गोवा मायल्स ऑर वेदर ही गोज टू गोवा टॅक्सी एप. ताका चॉयस आसतलो. थिंगा तें बुकींग केले बगर ताका म्हणजे दुसरे प्रवास करपाक दुसरो ताका चान्स आसपाना. इट इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी रेजिस्टरींग ऑन द एप एवरी पॅसेंजर दॅट कम्स. ती थिंगा व्यवस्था आसतली. पण आमचे टॅक्सीचे लोक थंय एपाक जॉईन जातले हाजी शाश्वती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कशी करतलो? आमी तेंचे कडेन डिस्कशनान आसा. सद्या तरी तेंची रेस्पॉन्स हळू हळू करून म्हणजे इन्क्रीज जायत आसा टू जॉईन. तेंची मनस्थिती चेंज जायत आसा.
आमकां अपेक्षीत आसली तितली जावना घोडी पूण जातली म्हाका खात्री आसा बिकॉज वी आर ट्रायंग टू कन्विन्स देम आतां हें प्रपोजल हांवें तुमकां दिलां 100 पीपल यू डोंट हॅव टू पुट अ सिंगल पाय सो न्यू टॅक्सी फेलोज वील कम एंड वी वील एन्श्योर दॅट दे आर फ्रॉम पेरनेम ओनली सो वाय वील दे रिफ्यूज म्हणजे तुमकां कितें बरेपण जावपाचें आसा एक एम्प्लॉयमेंट कशें आता आसा ते जर जॉईन जायनात नवीन तयार करतले नवीन तयार करतले 4 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर युनायटेड ओपोजिशनाची स्ट्रॅटजी अधिवेशनात इश्यू काडटना विशयवार स्ट्रॅटजीचेर बसकेंत चर्चा जाल्या काँग्रेसीचे 3 आपाचे 2 आरजेचो 1 आनी गोवा फॉरवर्डाचो विजय अशी 7 आमदारांची बसका विधान भवनात जाली सभापती आनी सत्ताधारी आमदारांक काम करपाचें ना प्रायवेट मेंबर दिसना प्रस्न काडूंक वेळ ना म्हणून विजय उलयलो अधिवेशन 16 जानेरा सावन रूल 31 म्हणल्यार रूल 31 ऑफ द रुल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली तातूंत क्लियर अशें आहा की शुक्रार म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे आतां दर चुकून फ्रायडे हॉलिडे आयली जाल्यार रूल कितें म्हणटा की फुडल्या आठवड्याक एक एक्स्ट्रा दीस दिवचो हे खेपे हॉलिडे येवंकूच ना जाय जाल्यार तुज्यान फ्रायडे घेवं येता पूण तूं अशें करता की फ्रायडेचे पयलीं तूं असेंब्लीच काबार करता सो यू आर विशिएटिंग रूल 31 rule which is to be followed by the speaker. Speaker itself is breaking the rule. Power खंडकात सॅलरी घेना लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सॅलरी घेना स्पीकर सॅलरी घेना and we want to be clear we are going to the speaker tomorrow to seek clarity on all these issues. Ajay mentioned that since it is only a 4-day session that there should be at least 7 of these taken each from each of our opposition MLAs. Also if the speaker continues with this approach, hukumshahi, dadagiri, then we will move to the honorable governor. If not, we will also go to the court. But we will make sure that justice has to be done to Goa and Goans. म्हाका दिसता आमकां 5 वर्सां चड इन्फॉर्मेशन आनी मेळपा ना सो दीस इज नॉट रायट कित्याक 5 years बिफोर कितें जालें तें आमकां कितको खबर आसतली आम RTI घालून मागपाक आनी RTI घालून मागपाकूय हें दिलां आनी RTI मागता ताका 20 वर्सां आनी आमकां 5 वर्सां सो म्हाका दिसता हें डेमोक्रेटीक जो सेटअप आहा जे भाशेन उलयलें चीफ मिनिस्टर सगलो जुमला करपाक सोदता सगल्यांक विश करून काल गेलो तो विश केलें म्हणटरी म्हणजे कितें आमी ऑपोजिशनान हंग रावपाचें 10 दिसाचे दवरले आमी मॅक्सिमम जे ऑपोजिशन आसा ते न्यू MLAs आसा न्यू MLAजांक शिकपाक लास्ट टायम स्पिकरानूच सांगलेलें की न्यू MLAजांक शिकपाक लागून आपूण ही जी आसा ती व्हडली दवरतले असेंब्ली सेशन व्हडली दवरतलो पण सेम जालें आतां परत 4 दिसाची दवरिल्ली आसा जमनी बळकावपाचे केशींत कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट मेळोवंक SITक ओंकार पालयेकाराची कस्टडी जाय मुखेल सूत्रधार मोहम्मद सोहेलान कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट सेफ दवरूंक म्हूण ओंकारा कडेन दिल्ले ते मेळोवंक ताची कस्टडी जाय म्हूण SITन म्हापसा कोर्टांत नेट धरलो कोर्टान ओंकाराक एकाच दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या आज परत कोर्टा मुखार जमनी बळकावपाचे केशींत SIT म्हापसा कोर्टा कडेन ओमकार पालयेकाराची पुलीस कस्टडी सोदता म्हापसा कोर्टान ओमकाराक एका दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या मंगळारा परत ताका कोर्टा मुखार उबे करतले कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट ओमकारा कडेन सेफ दवरपाक दिल्यात म्हूण मोहम्मद सोहेल आनी बाकीच्या आरोपींनी तपासा वेळार सांगला म्हूण SITन कोर्टाक सांगला सँड्रिक फेर्नांडीसान कोंगटांतल्या कांय जमनींचे फेक डॉक्युमेंट करून तांचो मालकी हक्क ट्रान्सफर करपाक यत्न केल्लो हे केशीत चौकशी करताना कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट ओमकारा कडेन आसा म्हूण कळ्ळां ओमकारान अटक केल्या उपरांत हे विशीं कांयच सांगूंक ना डॉक्युमेंट मेळोवंक ताची पुलीस कस्टडी जायच म्हूण SITन नेट धरला लोकांक फटोवन प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्ले डॉक्युमेंट सोहेलान जायात तांचे कांय ओरिजिनल डॉक्युमेंट ओमकारा कडेन आसात अटक जावचे आदीं ओमकार सोहेला बरोबर मोबायलार कॉन्टॅक्टान आशिल्लो कोंगूट प्रकरणातूय ओरिजिनल डॉक्युमेंट मेळोवपा बरोबरच बाकीच्या आरोपींचो सोद घेवंक SITक ओमकाराची कस्टडी जाय ओमकार पालयेकार हॅबिच्युअल गुन्यांवकार ताचे आड सिरियस क्रायम केशी खुनाच्यो केशी तशेंच ड्रग्साच्यो केशी आसात जमनी बळकावपाचे केशींचो मास्टर मायंड सोहेलाक तो सामको लागींचो फेक डॉक्युमेंट खरे म्हूण सरकारी कचेऱ्यांनी दाखल करूंक ताचोय हात आसा ह्या प्रॉपर्टींच्या वेव्हाराचे पयशे उस्तुपाकूय तो जाय म्हूण SITन ताची पुलीस कस्टडी मेळोवंक कोर्टात नेट लायला प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी नवसराज साळगांवकार पणजे पाट्यार एके मिनी बसीन एका कॉलेज विद्यार्थिनीचेर बलात्कार केलो म्हणून बसीच्या ड्रायव्हराक धरलो
जुवारी नगरांतलो ड्रायव्हर चंद्रशेखर लमाणीक पणजे बायलां पुलिसेन उखल्लो. क्रिसमस सेलेब्रेशनाक दक्षिण गोंयच्यान स्टुडंटाचो ग्रूप ते मिनी बसीन आयिल्लो. एक चली नजो जाल्ल्यान म्हूण रातीं बसींत आयलें. तें एकटें पळोवन चंद्रशेखराचें कर्म. Panaji Bhuvan police has arrested one accused minibus driver, namely Chandrasekhar Vasu Lamani, who is resident of Juari Nagar, Vasco. According to police sources, on Sunday, a group of students had traveled from South Goa to Panji to celebrate Christmas function. At some point of time, this victim girl was alone in that minibus, and misusing that situation, this accused driver raped that victim girl. Mukesh Kumar for Prudent. एका हायस्कुलांत 15 वयर भुरगीं संस्कृत भाशा घेता आसत जाल्यार कोंत्रादाचेर टिचर दिवं येता. गोंयच्या राजभास खातें भाशा सांबाळा खातीर वावुरता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. दिवचल वाठादेव केशव सेवा साधना हायस्कुलांत संस्कृत भारती गोवा आनी राजभास खात्यान मेळून संस्कृत प्रबोधन वर्ग घेतलो. आमच्याकडे 15 भुरग्यां वयर जर हायस्कुलांत संस्कृत घेतले तर आमी टिचर स्कुलान अपॉयंट करता. आयजूय बी मिडल स्कुलान जर 15 भुरगे संस्कृतचो सब्जेक्ट घेता आसत जाल्यार आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर टीचर थंयसरूय दिता. म्हणून जेणे करून त्या भुरग्यांनी ती लँग्वेज शिकची. बोर्डाक आमी प्रिफरन्स ताका संस्कृत शिकपाक मेळटा. ओके, हे सगळे ज्यो आधुनीक राज्य भाशा संचालनालय हे वेगळे डिपार्टमेंट आसा आमचे, त्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी कोंकणी, मराठी, हिंदी तशीच संस्कृत ह्या भाशेंतूय बी जेन्ना तुका बऱ्याच जाणांक राज्य भाशा संचालनालय आसा काय ना हे थोड्या जाणांक खबर ना. सगळे जाण एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या तातूंतले सगळे विशय ह्या विशया कडेन पळयता. बट ऑफिशियल लँग्वेज जे राज्य भाशा संचालनालय वेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत अशा पद्दतीचे विशय वेगवेगळ्या भाशेच्या संदर्भातले विशय, भाशेचे संवर्धन जावपाच्या संबंधातले विशय सातत्यान ताका आमी चड प्रमाणात तेजेर भर दिता. जुवारी पूल लोकांक भोवंक सेल्फी घेवंक उक्तो. लोक उमेदीर. ट्युरिस्ट धरून कितलोसोच लोक आयतारा सांजे सावन पुलाचेर भोंवडेक. म्हणटसर पुलाचेर फूड जॉयंट उबो, भोंवतल्यांचे रिफ्रेशमेंटाची वेवस्था, खेरीज एंटरटेनमेंट, इयर एंड सेलेब्रेशनाचो फ्लेवर. ब्रेस्तारा सावन पूल येरादारीक उक्तो. स्वप्नील तारी आनी चेतन गवसाचो खासा रिपोर्ट. जुवारी पुलाचे 29 तारखेक सांजे उक्तावण. तो मेरेन लोकांक भोंवपा खातीर हो पूल उक्तो केला. अटल सेतू उक्तावणा उपरांत लोकांक भोवंक कांय दीस उक्तो केल्लो. नातलां आनी नव्या वर्साचे सेलेब्रेशनाचे फाटभुंयेर जुवारी पूल लोकांक फील घेवंक आदींच उक्तो केला. लोकांचो उफाट रिस्पॉन्स. सेल्फींचो फार. फॉरेस्ट बरो ब्रिज बांदला हो स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज आनी हो सामको मातसो रिनोवेशन करचो आनी ट्युरिस्टीक प्लेस करपाची. स्पेशली तुम्ही ब्रिज पळयला काय क्रिसमसाक गेल्ली तशी? टू इन वन येस. ओके, सो तुमची हॅपीनेस डबल करपा खातीर क्रिसमसूय आनी हांगासर जो ब्रिज आहा तो पळोवपाक येयलो. एक्झॅक्टली या. आयतार मरे भायल्यान हाडलो येयलो. ओके, स्पेशली ब्रिज पळोवपाक. ब्रिज पळोवपाक आयले. ओके, कशें कितें दिसता? बरो बांदला. हॅट्स ऑफ टू द बीजेपी गव्हर्मेंट. जस्ट आमी एक्चुअली घरा चिल करताली बट आमकां दिसलें की हांगा येवन पळोवया म्हणून बीच खूब बरो आसा. कितें केलें तुमी? फोटोज बिटोज काडले? खवय्यांचे पोटा पाण्याचे वेवस्थेक एकल्यान पुलाचेर गाडोय घाला. चिप्स, च्या आनी कोल्ड ड्रिंक्साची वेवस्था. डेली 28 तारीख मेरेन आसतले. 3-4 दीस तुमकां परमिशन दिलें हांगासर. कोणा कडल्यान घेतलं तुम्ही? ते डिबेलाचे ते. तेंचे कडल्यान परमिशन घेतलं. हा, तुमचो एकट्याचोच गाडो आसा हांगासर? 2 लांब सांगला, एकूच लायले आमी फर्स्ट टाइम पळोवपा येयला. कसो कितें रिस्पॉन्स जाला लोकांचो? बरें बरें. आनी कितें कितें दवरला तुमी? स्नॅक्स आयटम, स्नॅक्साचे चाय आहाय, कोल्ड ड्रिंक आनी चिप्स सगळे आहाय. कशें कितें गोंयकार काय टुरिस्ट कोण येवपा लागले? जायते तरणाटे ग्रूप करून पुलार येवंक सुरू. पुलाचेर नाच रंग सुरू. इयर एंड सेलेब्रेशनाक नवो व्हेन्यू. खंय सरले तुमी? बेश्टे दिल्ले. गिटार घेवन येयल्ले आनी चिंतले आमी एक सॉंग वाजय म्हणून आनी सॉंगान रिस्पॉन्स बरो आसलेलो आनी हे सगल्यांक पयशे दिवन हाडले आमी आतां. ओके, आयज येयले तशे डेली येतले म्हणल्यार 28th म्हणल्यार हो ब्रिज ओपन आसा.
म्हज्या मामा आनी हांव सांगा तुका राम म्हज्या मामा आनी हांव सांगा तुका अरे माजोरीच्या पिला लागीं खेळ मारी नाका अरे माजोरीच्या पिला लागीं खेळ मारी नाका या माया या माया या माया या माया या. लोटले कोनेरू बांदार 3 गाडयांचो एक्सिडेंट वेर्णा वटेन वचपी महाराष्ट्राचे एके स्पोर्ट्स मोटारीचो बोरये वटेन येवपी एके स्कुटरीक आनी व्हॅनीक धपको दिवन सुमार 125 मिटरांचेर मोटार थारली. मोटारीचो टायर सुटलो. स्कूटर चलयतल्याचो हात, व्हॅनीच्या ड्रायव्हराचे पांय फ्रॅक्चर. स्कूटर रायडर सागरपाल नेमीत आसता. व्हॅनीचो ड्रायव्हर इस्माईल 70चो. मोटारीचो ड्रायव्हर फरार. आयज आमकां एक कॉल आयले. कॉल कोणी एग्जॅक्ट दिले ते खबर ना, नांव तेंचें मेळोंक ना. आनी एक एक्सिडंट जाला हांगा कोनेरी बांद म्हणटा थंय बोरीम टू वेर्णा रोडाक. सो एकॉर्डिंगली आमी स्पॉटार रीच जाल्या उपरांत अशें कळोन आयलें की एक आमची निसान स्कायलायन GTR कार, स्पोर्ट्स कार ती कार बोरीच्यान आपल्या हांगा वेर्णा डायरेक्शनान वयतली तेन्ना एक डिओ स्कुटरीक डॅश मारलो आनी डिओ स्कुटरीक डॅश मारल्या उपरांत देन आफ्टर तेणी एक ओमनी कार आसा तेका डॅश मारलो. आनी बरी कायनी म्हटल्यार एक अरावंड बरीच पयस वचोन रावली ती एक 223 स्क्वेअर मिटराक ती स्पोर्ट्स कार आसा ती वचोन सायडीक तेणी पार्क केली. आनी त्या कारीचो रायट सायडीचो एक टायर आसलो, व्हील आसले, ते व्हील त्या टायराक मिस आसा आनी त्याच डायरेक्शनाक ते व्हील नासतानाच तो तसोच फुडें गेलो आनी फुडें वचोन मागीर ते गाडी पार्क केली तेणी. सो फुडें ताका वचपाक मेळनासल्या कारणान आनी आमची डिओ स्कूटर आसा ती लेफ्ट सायडीक झाडांनी पडलेली आसा आनी ओमनी कार आसा ती रोडारूच आसा लेफ्ट हँड सायडीक जपटार रोड वाल प्रोसिडींग टुवर्ड्स बोरीम डायरेक्शन. गोंयांत नातलांचो मूड. वता वता थंय येशूच्या जल्माचे देखावे दिसतात. दरेकल्याचे कल्पने प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती, तरेतरेच्यो लायटी आनी सजावटीची ख्रिसमस क्रिप्स. हे बुलेटीन सोंपतना नातलांचे व्हिडिओत पळोवया साश्टीच्या मळकर्णेचो ख्रिसमस क्रिप. आतां आमी मोलकोंडे युनायटेड बॉयज हे आमचे सगळे मोलकोंडेचे भुरगे. सो आमी एकवट जावन हो आमचो एक व्हडलोसो गोठो केला आनी हे मोलकोंड्या केन्नाक जावंक ना, हे पयले फावटी जावन. सो आमगे सगळ्या भुरग्यांक एक बरी शाबासकी दिवपाक सोदता की सगळ्यांनी मुखार सरून हो व्हडलोसो गोठो ताणें केलो म्हूण. कितले दीस लागले तुमकां करपाक? आमी हो गोठो लागले नोव्हेंबर ऑलमोस्ट एंडींग. हय, एक म्हयनो क्रॉस लागलो. कितले जाण भुरग्यांनी तुमी हें केलां? आमचे भुरगे सगळे आवडीचे आनी बरे वावरपाचे. एकले ऑलमोस्ट एक 40 जाण भुरगे सगळे वावरून आपणाची आयडिया घेवन एक डिफरंट आयडियाज तेमी सगळी मुखार काडिल्ली आसा. कॉन्ट्रिब्युशन म्हळ्यार आमगे सगळे भुरग्यांनी तारवट्यांनी जे US आहाय, लंडन आहाय, तेणे सगळ्यान काडून आनी आमगे गांवच्या थोड्या भुरग्यान युथान कॉन्ट्रिब्यूट करून ऑलमोस्ट लायक 80,000 आमकां सगळो खर्च जाला. आयडिया कशी येयली तुमकां ह्याच वर्सा? आयडिया म्हळ्यार आमगे सगळे भुरग्यांनी एक आयडिया. इतले वर्स तुमी करुना, सो ह्या वर्सा पयलीं आमी करताले पूण दाखलो करताले. ह्या वर्सा आमी चिंतिल्लें सो बरो व्हडलो करया मगो, कित्याक भायले मडगांव ते सायडीन बी व्हडले गोठ कोताय. सो आमी चिंतिल्लें एक फावटी आमगेले गांव बरें करया मगो, नांव हाडया मगो मोलकोड्या. प्रुडंटा खातीर कृष्णानंद पेडणेकार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.